नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी मेळटात वाल्मिकी नायक हांकां. वाल्मिकी नायक हांची आम आदमी पक्षाचे गोंयचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या आनीक तांचे कडेन म्हाका दिसलें की एक चर्चा करची. आनीक वाल्मिकी कडेन हांव पळयता एक प्रामाणीक तरूण भुरगो राजकारणांत येता, उच्च शिक्षीत, ताका गोंया खातीर कितें करन दिसता, ताका घराण्याची परंपरा आसा. ताचो बापूय आमी सगळे जाणा दत्ता नायक हो एक खडेगांठ कोंकणी वावुरपी राजकीय एक्टिविस्ट. पूण स्वता वाल्मिकीन आपली वेगळी वाट स्वतंत्र वाट काडली आनी तो भारतीय जनता पक्षाक लागीं गेलो ना, जसो ताचो बापूय आशिल्लो. ताणें स्वता आम आदमी पक्षाचें काम करपाक सामकी धन्यता मानली. इतलेंच न्ही, रस्त्यार रावन आंदोलन करता, वतान वावुरता, गाडयो जेन्ना वतात तेन्ना मदीं रावन आमकां तो बावटो घेवन उबो दिसता. वाल्मिकी कडेन सगळे नेतृत्व करपाचे गूण आसात. तर हे सगळे गूण मुखार घेवन वता आसतना आमी वाल्मिकीक फुडल्या 5 वर्सांनी आमदार म्हणून पळयतले काय कितें. ताजी आम आदमी पक्षांतली जी पळय कारकीर्द आसा ती आतां वेगळी कशी थारतली, ते गोंयाक दिशा दिवपी ठरतलो काय कितें. सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न हांव ताका विचारून दिसता पयलो तो प्रश्न असो की आम आदमी पार्टीची पळय सद्याची पळय बांदणी आसा ती थोडीशी अस्वस्थ. केंद्रीय नेते निर्णय घेतात, स्थानीक पातळीचेर उचंबळाय निर्माण जाता. तो वाल्मिकी बाय म्हजो पयलो प्रश्न तुका होच की तुका अशे वेळा अध्यक्षपद दिलां की तुमचे म्हत्वाचे फुडारी राजिनामे दिवन भायर सरल्यात. तो तुका हें आव्हान अशें दिसता? पयलीं म्हळ्यार तुमकां नमस्कार आनी तुमच्या सगळ्या प्रेक्षकांक नमस्कार. डेफिनेटली म्हळ्यार इट हॅज बीन अ टफ टायम फॉर आम आदमी पार्टी. झेडपीचे इलेक्शन आमी खूब सिरियसली घेवन लडिल्ले. तातूंत आमकां जितलो एक्सपेक्टेशन आशिल्लो तितलो यश मेळूंक ना. ताच्या मागीर थोडे रेजिग्नेशन्सूय जाले. पूण आय डोंट थिंक की कितें आसा, सगळ्या पार्टीन अप्स एंड डावन्स आसताच. आतां तुमी जशें म्हळें, हांव आतां पयल्या दिसाच्यान आम आदमी पार्टी बरोबर आसा. 13 वर्सां जालीं. सामकें हांव पळयता पळय तुका पणजेन जेन्ना पळय तुवें फुटपाथा संदर्भान एक आंदोलन केल्लें तेन्ना कांय सिनियर पत्रकारान म्हाका फोन केल्लो, आरे आमकां आवडटलें हां वाल्मिकी पणजेचें नेतृत्व करत जाल्यार. तूं तेन्नाच्यान हांव तुका पळयतां, तूं सातत्यान आंदोलनान आसा, एक शांत संयत फुडारी म्हणून तुजे कडेन लोक पळयतात. हय, सो 13 वर्सां हांवें काम केलां आनी 13 वर्सां जेन्ना आसता अशें जावंकूच शकना की इन दोज 13 इयर्स म्हजे पक्षा बरोबर कितें तरी एक वाद विवाद जावंक ना किंवा डिसएग्रीमेंट जावंक ना, कितें कसलें डिसिजन आवडूंक ना. पूण हांवें पार्टी सोडूंक ना. राजिनामो दिवप आय थिंक इट इज अ एक्स्ट्रीम स्टेप. खंयच्याय ऑर्गनायझेशन, इवन परिवारान सुद्दां कितें डिसएग्रीमेंट जालो जाल्यार ते परिवारान भितर रावन सॉर्ट आवट करप आसता. आनी हांवें हें सदांच केल्लें आसा. आनी हें कित्याक केलें? बिकॉज आय बिलीव इन आम आदमी पार्टी. तुमी जाणा की आम आदमी पक्ष जो आसा तो एक म्हणजे सत्ते खातीर आयिल्लो पक्ष न्ही की आमकां बाबा निवडणुकी लडोवंक जाय, एक गोंयान 4-5 सीट लडोवन आमचे 2 आमदार निवडून हाडून एक मंत्रीपद कोणाक दिवन तातूंतल्यान पयसो करपाचो. कॉम्प्रोमायज राजकीय पक्ष न्ही, तुमी एक संघर्शांतल्यान लोकांचे प्रश्न घेवन मुखार वचपी पक्ष. आमी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनांच्यान आयिल्लो पक्ष आनी वी स्टील हॅव दॅट DNA. तुमी पळयलां आसतलें की खूब जाण आमकां आरोप करता की तुमी अलायन्स कित्याक काय करिना काय म्हणून. आमी अलायन्स केन्नाच करूंक ना, कित्याक आमच्या मदीं तो चिंतपूच ना की बाबा सगळे मेळून. बालमगप तुमकां अशें दिसना, पयलीं एल्वीस गोम्स आयलो, ताका तुमी भायल्यान आयात केलो, तेन्ना पक्षी नवो आशिल्लो म्हणपा जाता. ताका काडलो अध्यक्ष, तो राजिनामो दिवन वता. आतां अमीत पळयता तुमी, ताजे फाटोफाट तुमी कार्यकारी तो पळय श्रीकृष्ण हळदणकर हाडिल्लो, तोय बी राजिनामो दिवन वता. सो एका बरोबर राजिनामा सत्र पळय जेन्ना सुरू जाता तेन्ना लोकांच्या मनान एक दुबाव निर्माण जातात. आनी ते दुबाव अशें की केंद्रीय नेतृत्व पळय आसा ते निर्णय घेता आसतना स्थानीक लोकांक विश्वासान घेना काय कितें? ना, तशें बिलकूल ना. सी, एज फार एज प्रेजिडेंट इज कन्सर्न, एक म्हण आसा, द बक स्टॉप्स एट द प्रेजिडेंट्स डेस्क. ही अमेरिकेक एक तांच्या पॉलिटिक्सान म्हण आसा. सो जेन्ना पक्षाचो परफॉर्मन्स बरो आसता सगळें श्रेय प्रेजिडेंटाक मेळटा. जेन्ना पक्षाचो परफॉर्मन्स बरो जायना तेन्ना जबाबदारी घेवकूच जाय. सो सारकें. सो आमी कितें म्हणटा, आतां तुमी काँग्रेस पार्टीक सुद्दां पळयात, 2022 बाब गिरीश चोडणकराक बिकॉज ऑफ परफॉर्मन्स इन द इलेक्शन तांकां काडलें. पार्टी सोडूंक ना न्ही. टुडे ही इज अ सिनियर मोस्ट लिडर आनी इज कंट्रिब्युटींग टू द पार्टी. सो म्हजें मत तशेंच आसा आनी दॅट इज हाव आय हॅव वर्कड ऑलवेज. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचो तूं उल्लेख केलो तुवें.
म्हाका एक सांग की जिल्हा पंचायत इलेक्शनान तुमची कामगिरी खूब वायट जाली. सो हाजे कडेन तूं कशें पळयता? परत केंद्राचोच निर्णय म्हणून एक एक सगळे कडेन सगळे सीट लढोवया, हाजे कडेन युती करप ना, हो जो पळय निर्णय घेतलो ताजो लोकांक राग आयलो. तुमचे कडेन बांदणी नाशिल्ली, तुमचे कडेन त्या संदर्भातली एक व्यूहरचना नाशिल्ली. ना कितें आसा जशें सांगलें आमी एक आंदोलनांची आयिल्ली पार्टी अँड वी आर अ रिॲक्शन टू द करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ BJP अँड काँग्रेस. सो आमी ज्या ज्या राज्यांनी लढल्या वेदर इट इज गोवा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, आमी सदांच एक सिस्टम चेंज करपाक, एक व्यवस्था परिवर्तन करपाक वी हॅव ऑफर्ड अ ऑल्टरनेटीव टू द BJP ऑर काँग्रेस गव्हर्मेंट इन दॅट स्टेट. सो त्या खातीर आमी कितें करता, जशें गोंयान केलें 2017 आनी 2022 40 कॅन्डिडेट दिले, CM फेस दिलो, मॅनिफेस्टो दिलो बॅक्ड बाय केजरीवाल गॅरंटीज. सो लोक जेन्ना झाडू बटन दामपाक वताले दे हॅड अ क्लियर आयडिया की फुडलीं 5 वर्सां बाबा तुमकां कितें मेळटलें. सो दॅट इज द टेम्पलेट वी हॅव ऑलवेज फॉलोड. आतां ही टेम्पलेट दिल्लीक बऱ्या भशेन सक्सेस जाली, पंजाबाक सक्सेस जाली, गोंयान 2017 आनी 22 व्यवस्था परिवर्तन करूंक मेळूंक ना, पूण वोट शेअर मेळ्ळे, 2 आमदार मेळ्ळे. सो आतां 2027 आमी हेंच करपाचें काय ना, हो प्रश्न आमच्याय फुडें आसा. आनी सिन्स द मेन प्रायोरिटी ऑफ 2027 इज टू रिमूव BJP फ्रॉम पावर, त्या खातीर आमी हाजेर तुम्ही साऊथ गोवान थोडे तरी आसात अस्तित्व तुमचे कडेन 2 आमदार आसात. तुम्ही त्या थंयचे 66 तुम्ही काम करतात, लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट तुम्ही दवरला. नॉर्थाक जिल्हा पंचायत इलेक्शन लढोवप वॉज नॉट ए हाराकिरी. Absolutely not. कारण हांव तुमचे कडेन म्हजे कडेन सीट आसात पळय हां, मोर्जे जो पण जिखून आयला ताजे कडेन वोट्स आशिल्ले 6083, तुमचे कॅन्डिडेटाक पडले 399. मिजरेबल. मागीर धारगळ प्रसाद शहापूरकर इज एन एग्जाम्पल. हांव तुजे कडेन उलयलो पळय, एक बरो कार्यकर्तो, ताका जिखपी कॅन्डिडेटाक पडले 5065, ताका पडले 4014. इतले दारूण. मागीर तुमचे कडेन थंय संघटना ना, 414. तर तुमचे कडेन थंय संघटना ना, तुमचे कडेन मुद्दे तुम्ही घेवन गेल्ले पूण लोकांक ते पसंत पडले ना. जें कितें कशें इलेक्शन लडयता आसतना दिल्लीन बसून ठरवप की ना सगळे लढोवया, चल काँग्रेसीक पर्याय हाका पर्याय. सो हे अशे तरेचे जे कितें निर्णय असतात ती हाराकिरी ठरना. कारण निमाणे शहापूरकर सारको मनीस तो डिमोरलायज जातलो न्ही. पूण आमी बरे कॅन्डिडेट दिले काय ना. नाही बरे It is a choice of the people. बरे कॅन्डिडेट हांव तुमकां- परत म्हणटा, जिखून येवपाची स्ट्रॅटेजी म्हणून आसता, ती स्ट्रॅटेजी न्ही स्थानीक लोकांक घेवन करप आसता. BJPची दोंगापोंगां काडप, काँग्रेस कितें करता तेंय पळोवप, पूण आपल्याला जे पळय वाट पळय वचता निमाणे राजकीय पक्षाक जिखपाचें आसता. जिखना जाल्यार तो राजकीय पक्ष कितले वेळ तुमी हरतले. न्ही आमी म्हणटा की आमी ही स्ट्रॅटेजी वापरून जिखिल्ले आसा. दिल्लीक जिखल्या, पंजाबाक जिखल्या, बरें काम करून दाखयल्लें आसा. पंजाबाक आज लोक इतले खूश आसा. हय. सो हें गोंयान कित्याक चलना? आय थिंक दिस इज अ क्वेश्चन नॉट जस्ट फॉर आम आदमी पार्टी, इट इज अ क्वेश्चन फॉर गोवन्स, गोवन we also वोटर्स. सारकें काय ना? सारकें. सो जेन्ना बरे कॅन्डिडेट मेळटा, आमी तुमकां बरें कामां करता म्हणून सांगता आनी बरो CM फेस दिता, तरी पूण आमकां सक्सेस मेळना. सो आय थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी. आनी तुमी जर म्हणटा की आमी बाकीच्या पक्षा भशेन सगळें करचें सत्तेर येवपा खातीर, देन आय एम सॉरी, वी वील नॉट बी एबल टू डू म्हाका एक सांग, दॅट. मॅक्सिमम आमी येवंक शकता. म्हजो जो पळय हांवें कितें प्रश्न घालतो आतां फुडें वता. तुम्ही दक्षिण गोंयान तुमचे कांय प्रमाणात अस्तित्व आसा, हांवें म्हणलें 66 तुमचें अस्तित्व आसा. उत्तर गोंयान तुमगें जमना. उत्तर गोंयान तुमी खूब प्रयोग करून पळयल्यात. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनात तुमी आयपॅक सारक्या फिलॉसॉफी हाडली. तुम्ही प्रत्येक विधानसभेन एक मॅनेजर म्हणून नेमलो. तुम्ही काम करपाचे नजरेन कांय मुद्दे काडले पूण फेल्ड. पूण उत्तर गोंयान दक्षिण गोंयान तुमकां मेळटा तें यश, विशेषतः 66 मेळटा तें यश तुमकां नॉर्थ गोवान कित्याक मेळना? ना, उत्तर गोंयान तुमी पळयलें काँग्रेसीचे कांय रिजल्ट ना. दे हॅव नॉट गॉट मेनी सीट्स इन ZP. आनी लोकसभाचें सुद्दां इलेक्शन पळयल्यार इंडिया अलायन्स आसून देर कॅन्डिडेट लॉस्ट बाय अ ह्यूज मार्जीन. सो तो म्हाका दिसता प्रश्न आय थिंक खंय तरी. आनी तुमी पळयल्यार 2017च्या इलेक्शनान खुबशे उत्तर गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो, इन्क्लुडींग शिवोले, आल्दोना, खुबशे कडेन. पण हें तुमी पळयत परत शिवोले आनी हळडोना नांव काडली. हांव तेंच म्हणटा, ते कांय प्रमाणार न्ही 66चेच भाग. हांव काय म्हणटा कॅथलीक थिंकींग म्हणून एक आसा, तांकां न्ही
भ्रष्टाचार आवडना, तांकां गोंय आपलें तुम्ही सांबाळून म्हणटा हिंदू दवरचें. भ्रष्टाचार आवडटा म्हणटा तुम्ही अशें हिंदू भ्रष्टाचार हांव तुका सरळ दॅट इज वॉट आय एम सरळ सेइंग. सांगू, हिंदू हांव तशें म्हणना, पूण हांव तुका म्हणटा की कॅथलीक लोकांक पयली एक सिन्सियरिटी वोटींग आसा न्ही, ती हिंदून भितर म्हाका दिसूना. एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आय विल से दीस. ओके ओके म्हाका कॅथलीक लोकां भितर तांचे फाटल्यान एक चर्च उबी आसता, पूण ती सुद्दां तांकां योग्य मार्ग दाखयता केन्ना दिसता. राजकीय तांची थिंकींग गोंय सांबाळपाचें आसता. आमच्या हांगा दिसना. तूं म्हाका सांग, ज्या हडफड्या नायट क्लबान भितर 25 जाण हुलपून मरतात, थंय रुलींग पार्टीचे विरुद्ध असंतोष दिसती पडना. तो कित्या खातीर मागीर? ना म्हाका दिसता आय डोंट थिंक वी कॅन टाय दीस डावन टू एनी रिलीजन एज सच. म्हाका दिसता स्थानीक कितें तरी तातूंत मुद्दे आसतले, कित्याक थोडे जागे अशे आसात, स्पेशली तुमी जो जागो सांगलो कलंगूट किंवा आनी खंयचे, थंयचे जे MLA इतले पावरफूल जाल्या, तूं खंयच्याय धर्माचो आसूं, सामके थंय लोक तांणी कंट्रोल करून दवरला. सो हो कंट्रोल खंय तरी आमी काडचो पडटलो. आनी आमी तेंच म्हळें, आमी आम आदमी पक्ष असल्या राजकारणाक येवंक ना की आमी आपले सत्तेन येतले, पयसो करतलो, मागीर आमदार जातकच मंत्री जातकच आमी बायलेक दवरतले, भुरग्यांक दवरतले. आरोप दिल्लीन जाल्या ते, तुमचेर केसी चालू आसात, तुमच्या लिडरांक भितर उडयल्यात. सो आम आदमी पार्टीची पळय ज्या पद्दतीन भ्रष्टाचाराचो मुद्दो घेवन मुखार आयिल्ली, तो भ्रष्टाचाराचो मुद्दो आज मुखार हाडूंक शकना, कारण भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आम आदमी पक्षाच्या केंद्रीय लिडराचेर जाल्या. सो आम आदमी पार्टी जशी BJP म्हणटाले आमी वेगळे, हेरां परस आमी वेगळे, तशें हेरां परस वेगळे आसपाचो आम आदमी पक्ष हाडूंक शकना. ना आतां तुमी जे केसीसांचे उलयले, ताजेर डेली प्रचार जातालो न्यूजान. ऑफकोर्स आमच्या लिडरांक, टॉप लिडरशिपाक सगळेच अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, सत्येंद्र जैन सगळ्यांक भितर उडयले. ज्या दिसा 2025 दिल्लीन इलेक्शन काबार जालें, ताच्या मागीर तुमी एकदां सुद्दां न्यूजान पळयला हो केस. इट वॉज अ फेक केस, फॅब्रिकेटेड टू, तुमी सांगला तशेंच. आज अरविंद केजरीवालाक लोक कित्याक मानतात, कित्याक रिस्पेक्ट करता, बिकॉज ही इज सीन एज द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. एकूच मनीस जो मुद्द्यांचें उलयता आनी कामाचें उलयता. सो अशा मनशाची छवी कशी वायट करपाची, फेक केस करपाची, ताका जेलीन घालपाचो आनी सांगपाचें की अरे हे बी जेल में गेले. असो प्रचार थंय दिल्लीक केलो गेलो. आज म्हाका दिसता दिल्लीच्या नंतर पयलेदा म्हाका कोणें पत्रकारान प्रश्न केला तो तुमी. पीपल हॅव फॉरगॉटन अबाउट दॅट केस बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी फॉरगॉटन. तूं इश्यू काडलो न्ही की आमी वेगळे तरेचें राजकारण करतात, म्हणटकीर स्वाभावीकपणान अशे तरेचो प्रश्न येता. पूण ताजे फुडें हांव परत तोच उत्तर गोंयचोच काडटा. म्हाका तुजे कडल्यान समजून घेवपाक जाय की दक्षिण गोंय तुमकां ओके, दक्षिण गोंयची मानसिकता तुमी समजून घेतल्या, थंय तुमचे 2 आमदार आसात, पूण तांचेय अस्तित्व डळमळीत जालां. कोलव्यान तुमी पळयलां, बाणावले तो जिखून आयलो, सो कोलवे तो हल्लो. सो अशे परिस्थितीन भितर फुडें उत्तर गोंयची तुमची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? ना डेफिनेटली जशें सांगलें 2027चो मेन उद्देश जो आसा सगळ्या राजकीय पक्षाचो गोंयांत इज टू डिफीट द BJP. पूण वाय डिफीट द BJP? नॉट फॉर अस टू कम इन टू पावर, कळ्ळें न्ही. सो आमकां कितें तरी आज BJPचो जो सरकार आसा ताणी इतले आतां लँड स्कॅम्स केल्ले आसा, करप्शन केल्लें आसा, ते TCP एमेंडमेंट्स हाडून ते आमचे पर्यावरण नश्ट केल्लें आसा, ते खंय तरी बंद जावंक जाय. सो त्या खातीर आज सगळे राजकीय पक्ष एक जावपाक रेडी आसा. एंड आय थिंक दीस स्ट्रॅटेजी वील वर्क ऑल ओवर गोवा. जशें तुमी सांगलें न्ही, खंय तरी इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. सगळ्या गोंयकारांक आज BJP नाका, पूण खंय तरी इतल्यो पार्ट्यो आसा आनी सगळ्या पार्टीचो खंय ना खंय तरी एक थोडो इन्फ्लुएन्स आसा, थोडो वोट शेअर आसा, त्या खातीर ते स्प्लीट जाता आनी BJP जिखता. आज तुमी एक्चुअली जे फिगर्स दाखयले न्ही ते तुमी ॲड करून पळयल्यार म्हाका BJP नॉर्थ गोवा सुद्दां इतली स्ट्रॉंग तुमकां दिसची नाशिल्ली. सो आय थिंक इट इज द रायट डायरेक्शन फॉरवर्ड टू हॅव एन अलायन्स. पूण एलायन्स कशी जावंक जाय? झेडपीन तुमी पळयलें, एलायन्साच्या नांवार खूब घडामोडी जाल्यो, पूण इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर. एलायन्स जावकूच ना झेडपीक. आमचेर दोश केलो की तुमी कित्याक एलायन्सान येवंक नाका म्हणून. एलायन्स जावकूच ना जाल्यार कशें येतले? आरजीक तांणी बॅकस्टॅप केलो, आरजीचो विश्वासघात केलो. आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो विजय बाब सरदेसाय मेड अ स्टेटमेंट दॅट 2 सिटाचेर न्ही 9 सिटाचेर आमची फ्रेंडली फायट जाली. दॅट मिन्स ही इज अक्युजिंग काँग्रेस ऑफ बॅकस्टॅपिंग हीज कॅन्डिडेट्स, अलायन्स कॅन्डिडेट. सो एलायन्स खंय जालो? आनी असो जर एलायन्स जातलो जाल्यार नॉर्थ गोवा सोड सावथ गोवा सुद्दां आमकां कांय सक्सेस मेळटलो. म्हाका एक सांगात, तूं खंयचे पार्टी इतल्यो ती म्हणला चांचाळ निर्माण जाल्यात, इतल्यो पक्ष, तूं खंयचे पक्षाक बाबा हो आमकां लागीं आसूं शकता, आसूंक शकता, लागीं आसा म्हणना अशें तुका दिसता?
पळय नाही, आतां as far as- आतां आमी पळयतात मेन पार्टी एक BJP आसा, दुसऱ्या वटेन काँग्रेस आसा, मागीर गोवा फॉरवर्ड आसा, तुमचे आप आसात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे एक नवे आयले आनी ते एक कांय प्रमाणात हलचल निर्माण करतात. ह्या सगळ्या लोकां कडेन पळयत जाल्यार तुका आपल्याक लागींची अशी खंयची दिसता. समज ह्या सगळ्या कडेन युती नाका, पूण एका खंयचे कडेन तरी एका पक्षा कडेन युती करून मुखार वचप अशे तरेची तुमकां स्ट्रॅटेजी करची पडटली. कारण एक वर्स भितर आतां इलेक्शन आसा, जिल्ला पंचायतीचे तुमचो दारूण पराभव उत्तर गोंयांत जाला. ना म्हाका दिसता BJPक हरोवंक जाय जाल्यार सगळ्या पक्षांनी एक येवचें पडटलें. इवन दो आय मे नॉट लायक देम. हांव सदांच तुमी जाणा काँग्रेसीक क्रिटिसायज करता, गोवा फॉरवर्डाक क्रिटिसायज करता. RGन वचून क्रिटिसायज करपा सारकें वचून करूंक ना. एटलिस्ट तांचो आमदार निवडून आयलो जसो आमचे आमदार निवडून आयले, पार्टी बरोबर रावले, BJPन वचूंक ना. रायट. सो त्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमी हें करतले. सगळ्या पार्टी बरोबर वी वील टॉक एंड हॅव एन अलायन्स. पूण ZPच्यान म्हाका दिसता आमी शिकूंक जाय. ZPन कितें जालें, सैरीक केल्या शिवाय लग्न करपाचो प्रयत्न जालो आनी लग्न सुद्दां सारकें विधी मानतना करूंक ना सारकें म्हणून तें लग्नय वाट लागलें. सो इट वॉज अ कंप्लीट डिझास्टर. सारकें. आनी सैरीक म्हणजे कितें म्हणटा, सैरीक कित्याक करतात, बॉय एंड द गर्ल हॅव टू मीट, हॅव टू डिस्कस वेदर दे अग्री ऑन थिंग्स, तांचे वॅल्यूज कितें, तांचे गोल्स कितें, एकामेकांक जाणून घेवपाची प्रक्रिया आसता. लोकूय पळयता बरोबर हांची जोडपी बरी आसा काय ना. सारकें. सो तें जातकच तूं निर्णय घेता लग्न करपाचें. आनी लग्न करतकच सुद्दां फुडें 5 वर्सां तुमचें लग्न टिकतलें काय ना हें पळोवंक जाय. सो दॅट इज वाय दीस सोयरीक पिरियड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आमी प्रपोजल कितें केलां लक्षात धरपाचें मुख बाबा, हें दिसता तितलें सोंपें ना, हें तुवें जाणा. सामकें. युती कारण निमाणें कशें प्रत्येक पक्षाचे न्ही इंट्रस्ट इतले निर्माण जाल्ले आसात की तांकां युती BJP आयल्यार सत्तेर चलता पूण युती नाका अशे तरेचे कळट. प्रत्येक मनशाच्या कडेन ते दुसरे दुस्मान. कारण तुवें पळयलां आसतलें ही युती जिल्हा पंचायतीची सोंपले त्या बरोबर तुटले त्या बरोबर भायर येवन पळय अशे आरोप प्रत्यारोप बुरशे एक्विजिशन्स कांय पक्षांनी केले. सो ह्या सगळ्या लोकां बरोबर, कारण कांय लोकांचे इंट्रस्ट सत्ताधारी पक्षांनी आसूं शकतात न्ही, BJPन आसूं शकतात. कारण फाटल्या वेळार आरोप जाल्ले की असेंब्ली इलेक्शनांत कांय रिजनल पार्टीक BJP कडल्यानूच पयसो गेल्लो म्हणून. सो हे सगळें पळयत जाल्यार तुज्या मनान एक अशें दुबावाचें वातावरण दिसना की कशें युती करप, कशें मुखार वचप, कोणाक लागीं वचप. हय, दुबाव आसाच. आनी त्या खातीर हांव कितें म्हणलें की जेन्ना आतां आमी एलायन्साचे आतां उलयतले, लेट अस नॉट जम्प टू सीट शेअरिंग. पयलींच लग्नाचें उलोवं न्हय. लेट अस मीट, पयलीं लेट अस हॅव अ मिटींग ऑफ द मायंड्स. सो हांव कितें म्हणटा, सीट शेअरिंगाच्या उलोवच्या पयलीं आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उलोवया. फॉर एग्जाम्पल आतां आम आदमी पार्टी खंयच्या मुद्द्याचेर इलेक्शन लडटा तुमी जाणा सगळे. RG तांचो धोरण कितें तुमी जाणा. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड तशेंच आसा. सगळ्याचे बरे बरे मुद्दे आसा. मिनिमम प्रोग्राम जर आखपाचो जालो जाल्यार तूं पयलो मुद्दो खंयचो आसतलो? ना, डेफिनेटली 4 इश्यूज म्हाका दिसता मेन आसा. एक म्हळ्यार लँड, दुसरो म्हळ्यार गोवन आयडेंटिटी, तिसरो म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट आनी चवथो म्हळ्यार प्रायस रायज. हे 4 इश्यूज जे आसा न्ही सगळ्या गोंयकारांक 3 मुद्दे जे पळय आसात हे 2 आसात. एक स्लोगन दिल्लो ओपिनियन पोला वेळार, आमचें गोंय आमकां जाय. आनी आतां ताजोच एक दुसरी आवृत्ती आयली म्हणटा पोगो म्हणून, पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन. आनी आतां कॅप्टन विरियातूनय बी एक गोंयकारपण राखून दवरपा खातीर एक स्पेशल स्टेटसाचो मांडला विधेयक. सो ह्या सगळ्या कडेन तूं कसो पळयता? ना, डेफिनेटली म्हाका दिसता आज हो बरो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. गोंयकारांक तो भंय जाल्लो आसा की आमचे आयडेंटिटीच सोंपून गेला. सो पोगो बील जावं, स्पेशल स्टेटस जावं, जेन्ना पर्यंत आमी 4य पार्टी एका टेबलार बसून मेळचे ना. इवन जेन्ना ZP वेळार एलायन्साचें डिस्कशन जालें, आय थॉट रेव्होल्युशनरी गोवन्स डिस्प्लेड व्हेरी गूड मॅच्युरिटी. ते पयलीं सामकें पोगो ना जाल्यार कांयच ना म्हणटाले, पूण इन ZP ताणें म्हळें की आमी ह्या इलेक्शना खातीर पोगो सायडीक सुद्दां दवरपाक तयार आसा. दॅट इज व्हेरी गूड पॉलिटिकल मॅच्युरिटी. म्हाका दिसना की ताणें पोगो सायडीक दवरूंक जाय, पूण हाव वील वी अग्री टू इम्प्लिमेंट द स्पिरीट ऑफ दॅट बील, दॅट कॅन बी डिस्कस. राजकीय पक्ष अजून मेरेन न्ही लोकांक खेळटाले, म्हणजे राजकीय पक्ष स्ट्रॅटेजी करताले आनी हे लोक आमकां वोट दितले अशें करताले. तुका आतां अशें दिसना की एक लोकांची विशेषतः कॅथलीक लोकांची एक मानसिकता आतां हळू तयार जाता. तांणी एक ठरयलां एक स्ट्रॅटेजी 2027 ते एक स्ट्रॅटेजी घेवन मुखार येतले. ताजोच भंय कांय प्रादेशीक पक्षांक पडला अशें तुमकां दिसना? ही मतां आमकां पडपा जाय, ताजे खातीर एक तर युती करपा जाय आनी थोडे कॉम्प्रमायज करून बाकीच्या राजकीय पक्षांक लागीं घेवपाक जाय. अशे तरेचो एक प्रेशर तुका दिसती पडना, लोकांचो एक राग. तो तूं चिंबली पळयतात, एक लोकां भितरलो राग आसा आनी तो व्यक्त हळूहळू जावपा लागला. ना, डेफिनेटली. पूण म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकार म्हणून आज रागार जाले, नॉट एनी पर्टिक्युलर रिलीजन. सगळे गोंयकार आज वाजेल्ले आसा. जशें सांगलें
आमचे जागे हडपले वता. इवन चिंबेलाचो इशू जो आसा तो जाग्याचोच. आनी त्या इशूचेर जे बाब रोहन खंवटेन स्टेटमेंट दिला की आपल्याक ती तयार लेक कोण वापरता काय वापरना हें खबर ना म्हणटा तो. म्हणजे कोण तळें वापरना जाल्यार ताजेर तें नश्ट करपाचें. कोण बाबा रान कोण वापरिना न्ही, सो रान वापरिना जाल्यार तें कापून उडोवपाचें. दोंगर कोण वापरिना न्ही, दोंगर कोण वापरिना जाल्यार विकून उडोवपाचो तो दोंगर दिल्लीवाल्यान. सो ही जी मानसिकता आसा that is very dangerous for Goa, and all Goans of all religions and all castes are scared of this BJP government. आणि तांकां भायर काडपाक म्हाका दिसता सगळे प्रयत्न आमी चारूय पक्षांनी करूंक जाय. तूं आतां 10 ते 12 वर्सां आम आदमी पक्षा कडेन काम करता. फाटल्यान वळून पळयता आसतना 12 वर्सांची आम आदमी पक्षाची तुका कारकीर्द कशी दिसता? म्हाका तुवें बरें प्रामाणीक मत जाय. ना डेफिनेटली आमचो हो इंटरनल एनालिसीस चालूच आसता. पयलेदा आमी इलेक्शन लढ दॅट वॉज 2014 लोकसभा इलेक्शन. तेन्ना तुमी जाणा की सबंद देशभर आम आदमी पक्षान 450 कॅन्डिडेट दवरिल्ले. ओके, सो ताज्या मागीर सिरियसली पूण आमी सामकें मन लावन विधानसभा 2017ची इलेक्शन केल्लें. तातूंत आमी 350 मिटिंग्स ऑल ओवर गोवा घेतले, गोवा डायलॉग मिटिंग्स म्हणून. आनी त्या मिटिंग्सांच्यान लोकां कडल्यान सजेशन्स घेवन आमी एक मॅनिफेस्टो तयार केलो. तो मॅनिफेस्टो आजूय आसा आनी इतलो सुंदर मॅनिफेस्टो आसा. ऑल द थिंग्स दॅट आर बींग टॉक्ड अबाउट टुडे ताजेर आमी सोल्युशन्स दिल्ले. त्या वेळार आमकां आमदार मेळूंक ना, पूण वोट शेअर बरो मेळ्ळो, लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो. 2022 आमी इलेक्शन लढलें. वी गेव केजरीवाल गॅरंटीज अगेन्स्ट रिजॉल्विंग द बर्निंग इश्यूज लायक एम्प्लॉयमेंट, विमेन सेक्युरिटी, सगळें जें आसा. सो तेन्ना आमकां 2 आमदार मेळ्ळे. आतां 2022 ते आज पर्यंत 4 वर्सां आमच्या आमदारांनी दाखयलां कशें काम करप आसता तें. कित्याक अजून पर्यंत आमी 2022 पर्यंत लोकां कडेन वताले आनी म्हणटाले की पळय आमी दिल्लीन कितें केलां, पंजाबान कितें केलां. आज आमी लोकां कडेन वचून सांगूंक शकता की पळय बाबा वेन्झीन कितें केलां आनी क्रुजान कितें केलां. वी हॅव अ बनावली अँड वेली मॉडेल टू शो पीपल. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमचे 2 आमदार आमच्या सिंबलाचेर निवडून येवन आमच्या पार्टे बरोबर रावले. कित्याक आज गोंयान व्हडलो प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार हो डिफेक्शनाचो. आनी 2027 आमकां डिफेक्शनाची हॅट्रीक जावपाक नाका. त्या खातीर युती करून डिफेक्शन हे हो मरे एक सांगपाक उलोवपाक बरो. निमाणें सगळें डिफेक्शन घडटा हे राजकीय फुडारी बी लोकांक दोश दितात. आनी परत तुवें स्वता हांवें तुका म्हणलें पळय 10 वर्सांची तुमची पक्षाची कारकीर्द तूं कशी नियाळटा काय म्हणून. पूण अशे वेळार तूं लक्षांत घेवपाक हे 2 पळय सीट तुमी जिखल्यात, वेळ्ळी, बाणावले. तांचोय पांय कितलो ठिसूळ आसा हें आतां जिल्ला पंचायतीक कळपाक लागलां. सो तुमकां स्ट्रॅटेजी बदलची पडटली, तुमकां परत लोकां मदीं वचचें पडटलें, तुमकां एक व्यूहरचना आखची पडटली. आतां वेगवेगळ्या समाजाक घेवन मुखार वचपी ही व्यूहरचना आसतली. सो तुका तसो हुस्को दिसना, कारण एका अर्थान तुमकां हे लोक कितें चिंतता तें पळोवचें पडटलें. ते तुमकां वोट दितले काय कितें काय ते वेगळे तरेन विचार करतात. कारण BJPक हरोवपाक जाय हें फक्त राजकीय पक्ष न्ही, आतां लोकांक दिसपाक लागला, विशेशतः साश्टींतल्या. अशा परिस्थितीन एक नवें आव्हान आनी तुमचे लोक तुमकां सोडून वतात. ते काँग्रेसीन वचपाची शक्यता निर्माण जाल्या तुमकां सोडून गेल्ले. सो हें तुका एक आव्हान दिसना? ना डेफिनेटली नॉट. कित्याक पळय डिफेक्शन करतना ते आमदार कितें म्हणटा आमकां डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून आमी BJPन वता. करेक्ट. आमच्या आमदारांनी फाटले 4 वर्सां ऑपोजिशनान रावन कशें काम करपाचें, कशें डेव्हलपमेंट करपाचें दाखोवन दिल्लें आसा. आय थिंक दीस इज अ बीग सक्सेस फॉर आम आदमी पार्टी आनी इट इज अ बीग लेसन की फुडें कोण जर डेव्हलपमेंटाच्या नांवार उडी मारूंक सोदता जाल्यार तांणी बाब वेन्झी आनी बाब क्रुजाचें काम पळोवचें. सो एज फार एज ZP इलेक्शन इज कन्सर्न, डेफिनेटली आमकां तो डिसअपॉयंटमेंट जालोच. पूण म्हाका वायट दिसता सांगता, तुमी म्हणिल्ल्या पयलीं तशेंच जालें तें. जशें दिल्लीक अरविंद केजरीवालजीक हरोवपाक BJP आनी काँग्रेसीन ऑलमोस्ट युती केली, तशेंच बाणावली आनी वेली आमच्या आमदाराक हरोवपाक BJPन आनी काँग्रेसीन युती केल्या आनी सगळ्यांनी एकठांय मेळून तांकां हरयले. पूण ही युती वील नॉट कंटिन्यू टील असेंब्ली इलेक्शन. ही फक्त ZPन आमचे मातशे एक सेटबॅक दिवपाक आमच्या खातीर हो प्रयत्न जालो. सो तूं आशादायी आसा 2027? 100% हांव आशादायी आसा गोंया खातीर. आनी इट इज नॉट जस्ट अ होप, इट इज अ नेसेसिटी. म्हाका दिसता 2027 परत जर भारतीय जनता पार्टी आयली जाल्यार आमी आतां सगळे सेव्ह गोवा म्हणटा न्ही. 2027 जर परत भारतीय जनता पार्टी आयले जाल्यार दे वील बी नथींग टू सेव्ह ऑफ गोवा. सो इट इज अ डू ऑर डाय बॅटल फॉर 2027. एक तुजे हांवें कांय गजाली जर सुद्दां मान्य केल्यो तरी एक लक्षांत धर की मतां फुटूनच BJP येता अशें न्ही. जिल्ला पंचायतीचे कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयतात BJPचे
स्ट्रॉंग पॉयंट्स कितें तांचे कडेन जे पळय कितें जिखून खात्रीन जिखून येवपी जे पळय आमदार आले तांचे कडेन गेल्यात हे पयलीं काँग्रेसी कडेन आशिल्ले खरें. ते 2-2, 3-3 आमदार जिखून हाडटात एक ते जाले 6 जाण तरी अशे तांचे कडेन आहात 12 जाण खात्रीन जिखून येवंक शकता तांचे दुसऱ्यान मोदी फॅक्टर ते ज्या पद्दतीन तांचो करिश्मा जो पळय आहा तो कमी जायना आनी अमित शाह जो संघटनात्मक जे पळय काम करता इलेक्शन सोंपलें त्या परत कामां लागतात आनी तांचो मनीस फुटना तांचो मनीस नवो तरेन कोण जिखून हाडटले तांकां कशें घेवप हाची स्ट्रेटेजी चलता सो हें एक व्हडलें आव्हान तुका दिसना ना कितें आसा लास्टाक मोदीजी आनी अमित शाह जे आसा तांणी देशभर हें एक वातावरण केल्लें आसा की तूं जर BJPक वोट मारना जाल्यार तुजो म्हणजे त्या राज्याचो खंयचोय सरकार येवन ते उडयतात गव्हर्नराक वापरून ते सगळे तांकां लिगल इम्पेडिमेंट त्रास करतात किंवा डिफेक्शन्स इंजिनियर करून सरकारूच उडोवन दिता महाराष्ट्रात तुमी पळयले पार्टीच तोडून उडयली 2 कुडके करून उडयले सो दीस इज नॉट गूड फॉर इंडिया सो म्हाका दिसता गोंयच्यान हें एक सुरू जावंक जाय ऑलरेडी कर्नाटकाक किंवा तेलंगणाक हो सक्सेस जाल्लो आसा आनी जे राज्य म्हणजे आता BJP म्हणूंक शकता की आपलो तुजो गोंयचे मतदाराचेर विश्वास आसा कारण एका तेंपार कितें घडटालें सांगता दिल्लीन खंयचें सरकार येवं गोंयकार वेगळें गव्हर्मेंट घडयताले एक प्रादेशीक पक्षाचो हांगा एक मोठो बोलबाला आसतालो सद्या गोंयचो जनरल वोटरूय बी राष्ट्रीय प्रवाहान गेला अशें तुका दिसना ना म्हाका दिसना सगळ्याक जशें सांगलें डेफिनेटली सगळ्या गोंयकारांक आज एक इच्छा आसा की गोंयान बदल घडोवंक जाय कित्याक आतां 15 वर्सां जालीं हाज्या फुडें BJP वेगळें काय करपाची ना देर इज नो न्यू थिंग दॅट इज गोन टू हॅपन आनी जें वायट चल्लां तेंच आनीक वायट जावपाची हें आसा फक्त सो गोंयकाराकूय हें कंप्लिटली खबर आसा म्हाका दिसता 15 वर्सां एक खंयच्याय पक्षाक दिवप म्हळ्यार आय थिंक इट इज मोर देन इनफ नाल्यार लोकशाहीचो फायदो कितें वॉट इज द यूज ऑफ युअर वोट्स तुज्या ह्या उतराचेर हांव ही मुलाखत सोंपयतां की तुजे कडल्यान एक प्रामाणीक अशें जापो येवची अशें हांवें अपेक्षा धरलें आनी तुवें म्हणलें अशें की आमी तुजे कडेन नवें कितें घडटलें म्हूण पळयतात पत्रकाराक सदां दिसता न्ही की नवें घडत रावचें राजकारणांत भितर बदल हे तर जायच कारण लोकशाहीचो तो एक मुख्य स्थायी भाव आनी तूं येतगीर आम आदमी पक्षानूच न्हय गोंयच्या राजकारणांत कांय नव्यो तूं पॉझिटीव गजाली घडयतलो अशी आमी सगळे आस्त बाळगुया आनी आमच्या ह्या मुलाखती खातीर तुवें हालींच तूं अपॉयंट जाला तुजी बसका चालू आसा तरी तूं हांगा येवन आमकां मुलाखत दिली तुजे हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन उपकार मानतां थँक्यू थँक्यू पळयत रावात गोमंतक टीव्ही